काल मंगळारा बाल दिना निमतान दोन सामक्यो वायट घडणुको घडल्या। डेंग्यूची लागण जावन वास्कोंतल्या एका 6 वर्साचे चलयेक मरण आयलें। जाल्यार बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक दुर्दैवी मरण आयलें। तनिषा सचिन दमावकर अशें मयत चलयेचें नांव आसा। ही दुर्दैवी घडणूक मंगळारा सकाळीं 11:15 वरांच्या सुमाराक घडली। मयत चलयेच्या घरा मुखार एक मातये भरवण जाल्ल्या पडक्या घराचे 2 काँक्रिटाचे खांबे आशिल्ले। ह्या दोनूय खांब्याक एक घटमूट अशी केबल वायर बांदिल्ली। ह्या वायरेचो वाठारांतले लोक कपडे सुकत घालपा खातीर वापर करताले। तशेंच ह्या केबलाच्या आदारान शेजारची भुरगीं खेळटालीं। मयत चली घडणुके वेळार अशेच तरेन ते वायरीक धरून झोपाळो घेताली। ह्या वेळार जीर्ण जाल्ल्या त्या 2 खांब्यां मदलो एक खांबो मुळा सावन कोसळ्ळो आनी ह्या चलयेच्या आंगार पडलो। हातूंत ताच्या तोंडाक खर जखम जाली। हो प्रकार समजतकून तिच्या कुटुंबान तशेंच शेजाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली। एम्ब्युलन्स आनी पुलिसांक आपयले। बेती चौकेवेल्या पुलिसांनी तिका आपले मोटारींत घालून थेट गोमेकोंत उपचारा खातीर दाखल केले, पूण थंय दोतोरांनी तिका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। हे घडणुकेचो पंचनामो पुलिसांनी केला आनी असैमीक मरण म्हूण हे प्रकरण नोंद केला। फुडलो तपास पुलीस निरीक्षक राहुल परब हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सर्वेश भंडारी करता। गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर।